कर्नाटकांतल्या 200 मेगावॅट वीज मेळटली ते खातीर हो प्रकल्प म्हत्वाचो. सध्या गोंयांत विजेचो उणाव आसा. हो उणाव असोच कायम उरल्यार ताचो परिणाम गोंयच्या उद्देगीक मळार तशेंच सर्वसामान्यांक जावंक शकता. सध्या वीज ज्या मोलांत गिरायकांक दिता ताचें मोल लेगीत उणावाक लागून वाडूंक शकता. हे सगळें नियंत्रण हाडप खातीर तामनार प्रकल्प म्हत्वाचो अशें मत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हाणें व्यक्त केलां. हाचे वयल्यान तामनार प्रकल्पाक सरकार तेंको दितले अशें स्पश्ट जाता. हो प्रकल्प जातना सैमाचो इबाड जावचो ना हाची जतनाय सरकार घेतले अशें सुदिनान म्हळें. तन्मार प्रोजेक्ट खूप जाणांक दिसता की तन्मार प्रोजेक्ट म्हणजे कितें तरी वेगळेच आसा. हांवूय एका वेळार म्हणटालो ना न्ही, पूण जेन्ना जी अलायनमेंट सुपा हाका अप्रूव्ह जाली आनी सुप्रीम कोर्टान म्हटलें की ह्या अलायनमेंटान ते हाडचे आमी वी हॅव डिसायडेड, कारण आमकां झाडां मारपाची गरज ना. नाल्यार पत्रकार आनी मिडिया पयलींच विचारताले. आतां झाडां मारपाची गरज ना. आतां फक्त ज्यो आमच्यो सुपा लायन आसा ताजेर जो कितें प्रॉब्लेम आसा तितलेच आमकां कट करपाचे. ताज्या सकयल एक लायन आनी वयर एक लायन अशें धरून हो प्रोजेक्ट जाता. दुसरी गजाल, खूप जाणांक खबर ना की तन्मार प्रोजेक्टात जी 2600 मेगावॅट वीज कर्नाटका मॅन्युफॅक्चर जाता ती कशी जाता ती सुद्धा सोलर एनर्जी. तातूंतली 1200 मेगावॅट वीज ही आमकां मेळटा. आणि ही जर वीज आमकां मेळ्ळी आसत एट अ थ्रोअवे प्रायसेस तर म्हाका दिसता गोंयांत ताजो उपयोग जातलो. कारण तुम्ही महाराष्ट्र पळया, कर्नाटका पळया, ताजो इंडस्ट्रियल कन्झम्पशन रेट कितें आसा तो पळया. जसो वॉटर सप्लायात तो रेट 30 रुपया आसा. खूप जाण म्हणटा आमचो हांगा कित्याक कमी, कारण आमी त्या प्रमाणे काम केलां त्या खातीर तो कमी आसा. अशेंच जर काम मुखार केलें जाल्यार तो रेट तसोच उरतलो. नाजाल्यार आमकां सुद्दां जसो कर्नाटकान रेट वाडयला, जसो महाराष्ट्रान रेट वाडयला तसो आमकां करचो पडटलो. हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. त्या खातीर तन्मार प्रोजेक्ट जेन्ना येतलो तेन्ना 1200 मेगावॅट वीज आमकां मेळटली हे लक्षांत आमी घेवन काम करपाची आवश्यकता आसा.